देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा संपूर्ण काय देवाची आमचे भितर आसा आनी ती संपूर्ण काय घेवन आमी चलता. हर एक दिसा हर एका वेळार त्या संपूर्ण कायेन आमचें जिवीत आमी सारता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन जिव्या देवाक वाखाणुया. उब्रमा शिखान तेलेवेके मासो कोरिया लाबा. Librama shikamantoro otrama sekera basho koria la la la. Libramantro otrama seketra lande. Gloria, gloria, महिमा, महिमा, आराधना, स्तुती या दिसापासत या वेळापासत या माझ्या भाव बहिणांपासत तेंच्या कुटुंबापासत तुका वाखाणटा तेंच्या जिवितापासत तांकां दिलेले हर एका देण्यापासत सुमिया जेजू तूं आमचो मोग करताय. हय म्हज्या बापा तूं आमचो मोग करताय. देखून तुवें आमकां विसरून काडलाय. दुसरी समूर चॅप्टर 32 वर्स 6 आमकां सांगता ड्युट्रोनॉमी चॅप्टर 32 वर्स 6 आमकां सांगता हे परी तुम्ही धनिया सवे चलचे. अनुभव आणि सैराण नसलेले परजे तो तुमचो बाप तुमचो रचणार. ताणें तुमकां एक देश परजा केल्या. मोगाच्या भाव भयणांनो देवाचें उतर आमकां सांगता मोइजेसाचें एक गीत जावन आसा आनी तेणी तो देवाच्या भुरग्यांक सांगता की आमी जोण एकल्यान जी देवाची भुरगीं ताणें धनिया सवे चलचे. कित्याक जायते पावटी आमकां गिन्यान नसता मोगाचें आनी आमी आमच्या देवाक सांडटा देवाक सोडून दिता. आमी विसरता की तो आमचो बाप आसा. तेणी आमकां आमी ताच्या हातची रचना आसा. तेणी आमकां रचला. ताणें आमकां एक परजा केल्या. जे भाशेन जुन्या करारान आमी पळयता देवान इज्रायल परजे इजिप्तांतली भायर काडली गुलामपणांतली भायर काडली. तेच भाशेन स्वामी जेजू क्रिस्तान आमकां पातकाच्या गुलामपणांतली भायर काडली. आपल्या रक्तान ताणें आमकां नितळ केल्या. देखून आमी ताची एक परजा जावन आसा आनी तो आमचो रचणार जावन आसा. ते देवाक आमी दिन वासूंक हर एका दिसा एक जिवी वाखाणी तेका करूंक. जे भाशेन आमी हेरा वस्तूंक टायम दिता ते भाशेन आमी देवाकूय प्रामाणीकपणान टायम दिवंक आनी जें कितें करता देवाच्या खोशे पासत सतान आनी प्रामाणीकपणान करूं आत्म्यान भरोन करूं जें कितें आमी देवा पासत करता तें. कित्याक तो आमचो देव आसा. तो आमची वाट आसा. तो आमचें सत आसा. तो आमचो जीव आसा. तो आमची वाट आसा मोगाच्यान. तो आमचें सत आसा. तो आमचो देव आसा. तो आमचो जीव आसा. ओ हालेलुया. या गिता वरवीं आमच्या देवाक आमी दिन वाचुया. आमचे हात वयर उबारून ह्यो वेळ ताका वाखाणुचो मोगाच्यान. ह्यो वेळ ताका वाखाणुचो ताका दिन वाचुचो. कित्याक तो आमचो मोग करता आनी ताणें आमकां विसरून काडल्या. आमी हेरा भाशेन ना. आमी स्पेशल आसा. जेजू तूच म्हजो राय. जेजू तूच म्हाका जाय. हालेलुया. जेजू तूच म्हजो राय. जेजू तूच म्हाका जाय. आर्गा तुका स्तुती तुका. आर्गा तुका स्तुती
स्तुती तुका आर्गा तुका स्तुती तुका आर्गा तुका स्तुती तुका सामर्थ्याने नव्या दिन वाचूया त्या देवाक ज्या देवाच्या हातची आमी रचना आसा ज्या देवान आमच्या जल्मातून आयचे मेरेन सांबाळला तो देव आमचो मोग करता मोगाच्यानो तो आमकां केन्ना एकटो सांडूचो ना कितली आमी वायट आसल्यार बस तो आमचो मोग करता कित्याक तो ह्या संवसारान वायटा पासूनच आयला जेजू तुस्मो जीवा जेजू तुस्मो जेसो Alleluia जेजू तुस्मो जीवा जेजू तुस्मो जेसो आर्गा तुका स्तुती तुका आर्गा तुका स्तुती तुका या वेळ सामर्थ्यान देवा वाखाणी आर्गा तुका स्तुती तुका आर्गा तुका स्तुती तुका देवा कारगा दिव्या मोगाच्यानो देवाची याने बेगीच आसा खूप लागी आसा देवाचे याने देवाच्या लागी येवया मोगाच्यानो कित्याक तो येवचो जाला तो तुका आनी म्हाका व्हरोंक येवचो जाला त्या देवा सांगाताक रावया त्या देवा सांगाताक वचोया कित्याक ताणें आमकां सुवात तयार केल्या ताणें आमकां स्वर्ग राज्यार सुवात तयार केल्या जेजू तुस्मो जो देव जेजू तुस्मो जो जीव Alleluia जेजू तुस्मो जो देव जेजू तुस्मो जो जीव आर्गा तुका स्तुती तुका आर्गा तुका स्तुती तुका आर्गा तुका स्तुती तुका आर्गा तुका स्तुती तुका Hallelujah.
paradise. Alleluia, Jesu, tus mozo vois. Jesu, tus moje dai. Arga tuka Stuti tuka 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 Arga tuka Stuti tuka. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक अर्घ, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक वाखाणे. तो सदा काळ आमचे भितर आसा, त्याचे जिवीत आमचे भितर आसा. आनी ते जिवीत घेवन आमी हर एक दिसा चलता. त्याचे जिवीत घेवन हर एक दीस, कित्याक त्याचे सबिवन जिवीत आमचे भितर आसा. आमेन. आयचे देवाचे उतर घेन फिलिमोनाक पावलेली चीट चॅप्टर 1 वर्स 6. फिलिमोनाक पावलेली चीट चॅप्टर 1 वर्स 6. आणि ते देवाचे उतर ह्या भाशेन सांगता. ह्याच भावार्था वरवीं एकामेकाक आदार दिवंक तुमकां उर्बा मेळो. उपरांत सांगता, आनी क्रिस्ता खातीर कितें बरें करूंक आमच्यान करूंक येता ते संपूर्णकायेन गमोवन. क्रिस्तालो हे कितें म्हणटा, क्रिस्ता खातीर कितें आमच्यान बरें करूंक येता. आमेन. क्रिस्ता खातीर कितें आमच्यान बरें करूंक येता. आमेन. ते आमी करूं. क्रिस्तालो पळयात बाबा, ह्या संवसारान आयज जर आमी पळयता जाल्यार हर एक मनीस जर ह्या संवसारान जियेता आपणा पासत जियेता, आपल्या फॅमिली पासत जियेता, आपल्या भुरग्यां पासत जियेता, आपल्या घरकारांनी पासत जियेता, आपल्या घरकारा पासत जियेता. ओके. कित्याक जर एक मनीस आसा तो आपले जो कुटुंब आसता हेका चड मोल दिता. चड मोल दिता. पूण ज्या वेळार आमी 12 शिष्यांचेर नजर मारता वा आनीक देवाच्या सेवकांचेर मोल मारता, तर तेंची फॅमिली आसून पासून ती तेंच्या फॅमिली पासत जियोना. आमेन. तेंची फॅमिली आसून ते तेंच्या फॅमिली पासत जियोना. तेंची भुरगीं आसून ते आपल्या भुरग्यां पासत जियोना. ती आपली बायल तेची घरकारीन आसून तेची घरकार आसून पासून ती तेंचे पासत जियोना. पूण ती जियेल्यार जो तेंकां निर्माण करतलो देव तेंचे पासून. आमेन. पळयात, ह्या संवसारान ज्या वेळार आमी धाकटुली आसता आनी धाकटुली आसतना आमी संपूर्णकायेन एक आमच्या जिवितान एक टार्गेट आसता. हांव व्हडलो जातकूच हें करतलो, हांव हें करतलो, हांव तें करतलो, हांव तें करतलो. आनी तें जाल्या उपरांत आमचो संवसार सुरू जाता.
आता आमी ते आमच्या भुरग्यां पासतची येता, आमच्या घरकान्नी पासतची येता आनी आमी ते सोडूंक वचना. कित्याक आमकां दिसता हेंच आमचें जिवीत आनी हेंच आमचो अल्फा आनी हेंच आमचो ओमेगा, हीच आमची सुरवात आनी हेंच आमचो शेवट. ना, जर आमी शिसांचेर नजर मारता जाल्यार शिसांचे पासून कुटुंब असले, शिसांचे पासून घराबे असले, शिसांचे पासून आवय बापूय असले, शिसांचे पासून जिवीत असले. पूण पवित्र पुस्तक सांगता शिसांनी हे सगळे जिवीत एकल्या पासून सोडले. प्रेज द लॉर्ड. एकल्या पासून. त्याचें नांव आसा स्वामी जेजू ख्रिस्त आमचो देव. आमेन. पळय फिलेमोनाक पावलाची चिट कितें म्हणटा, आनी क्रिस्ता खातीर कितें आमच्यान बरें करूंक जाता तितलें करात. प्रेज द लॉर्ड. आयज पळयात जे तुमचे करणे आसा, आयज तुमी संवसारान आसात, आज तुमच्या फॅमिलीन आसात तुमी, पूण जे तुमचे करणे आसा ते तुमचे क्रिस्ता पासत जावनी. जे तुमचे उठणे आसा, जे तुमचे बसणे आसा, जे तुमचे चलणे आसा, हर एक वस्तू तुमची क्रिस्ता पासत जावनी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हर एक वस्तू कित्याक जाणा तो तुमकां संपूर्णकायेन आपलो मोग दिता. प्रेज द लॉर्ड. संपूर्णकाय. पळय शिसांनी ज्या वेळार आपल्या जिवितान नजर मारली, तेंच्या जिवितान सगळें असलें जे तुमच्या जिवितान आसलें, आमचे परस बरें तेंच्या जिवितान असलें, पूण ज्या वेळार तांकां जेजू ख्रिस्त सजमलो, आतां तेंच्यांनी आपलें जिवीत देवाक भेटयलें. देखून शीस म्हणटा, गुरुजी आमकां कितें मेवतलें? आमी तुजे पासत आपलो घरदार सोडल्या, आमची फॅमिली सोडल्या, आमची भुरग्यांक सोडल्या, आमचे असल्या नासल्यांक सोडल्या, आमकां कितें मेवतलें? प्रेज द लॉर्ड. सोबीत क्रिश्चन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दर एक आशा आसता न्हू, म्हाका कितें मेवतलें सरीसपर देवा, हांव तुज्या साठी हें करता. आमी म्हणटा न्हू म्हाका कितें मेवतलें, हांवें हें केल्यार म्हाका कितें मेवतलें. तसो ते शिसांनी जेजू क्वेश्चन केलो, गुरुजी आमकां कितें मेवतलें? प्रेज द लॉर्ड. जेजून सांगलें, ज्या वेळार हांव संवसाराची नीत करूंक येतलो त्या वेळार तुमी म्हजे संगे नीत करताल्यात. आमेन. इट्स अ पावरफुल अथॉरिटी. आमेन. दुसऱ्यांची नीत करूची. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळया तेंच्यांनी देवा पासत आपल्या जिवीत सोडला, सादी वचना. पळयात रेव्हेलेशन चॅप्टर 21 जर आमी पळयता जाल्यार 21:14 प्रकाशनीचो पुस्तक 21वा 14 शाराचो पारो 12 बुनयादीर बांदलेलो आनी त्या बुनयादीचेर मेंढराच्या 12 धर्मदूतांची नांवां बरयलेली आसली. प्रेज द लॉर्ड. पळयात जेजू जे प्रॉमिस करता, जेजू देव हे प्रॉमिस करता, तो प्रॉमिस पाळता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज तुम्ही जर देवा पासत केल्यात जाल्यार फुको वचचें ना, तुमकां मजुरी मेवतली. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही कितेंय करात जेजू क्रिस्ता पासून, कितेंय करात, पूण तेतून जेजू क्रिस्त आसूंक जाय, तुमकां मजुरी मेवतली. प्रेज द लॉर्ड. तुवें म्हटल्यार ब्रदर हांवें एक उदीक व्हरोन थंय दवरलें जेजू क्रिस्ता पासत. जेजूचे एक मिटींग आसली, प्रेयर आसलें, हांवें तें उदीक कोणचे लोक आयल्यान ताका उदीक घेतलें आनी व्हरोन हांवें वतयली एक कळशी. वा तुवें म्हटलें कोणाक एक प्रेयराक येयलो ताका हांवें एक कप उदीक दिलो. म्हाका कितें मेवतलें? तुका पासून मजुरी मेवतली. प्रेज द लॉर्ड. तुका पासून मजुरी मेवतली. म्हटल्यार देवाचें उतर कितें म्हणटा, दर एकल्याक बायबल क्लियर म्हणटा, एक धाकटुलो पेलो जर तुमी दिल्यात जाल्यार तुमकां तेची मजुरी मेवतली. आमेन. तुमी अशें सजमो नाकात आमकां कितें मेवतलें. आमकां मेळोवच्याच पासून देव आसा. आमेन. आमकां मेळोवच्याच पासून देव आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकां मेळोवच्या पासून देव आसा. सजमोन घेया, देवाचें उतर जिवी आसा. आमकां कितें मेवतलें? सेम पावलो फिलोमेनाक सांगलें, क्रिस्ता खातीर कितें बरें आमच्या करूंक जाता तितलें करात. क्रिस्ता पासत कितें बरें करूंक जाता तें करात.
थांबू नाका, वाट पळोवं नाका. आयज आमी आमच्या भुरग्यां पासून करून ठेयता, आयज आमी आमच्या आवय बापाय पासून करून ठेयता, आज आमी आमच्या भुरग्यां पासून, आमच्या फॅमिली पासून, आमच्या घरकारा पासून, आमच्या घरकारणी पासून, सगळ्या पासून आमी करून ठेयता. कित्याक तांकां तेचो फायदो मेळोंक जाय. तशें क्रिस्ता पासून करात, तांकां जसो फायदो न्हू तुमी दुसऱ्या भुरग्यां पासून करतात न्हू, म्हटल्यार भुरग्यांक मेळोवचें आसा म्हणून करतात न्हू, पूण ह्यो फायदो तुमकां मेळटलो. आमेन. फायदो तुमकां मेळटलो. तुमी देवा पासून केल्यार तो फायदो तुमकां आसा, तुमी भुरग्यां पासून केल्यार तेचो फायदो तुमकां ना, पूण जर तुमी देवा पासून केल्यार तर तेचो फायदो तुमकां आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय, देवाची उतर आमी सजमोन घेवंक जाय, कित्याक ते सोबीवंत आसा. प्रेज द लॉर्ड. सोबीवंत आसा, सोबीवंत आसा. हालेलुया. आमकां आमी आयज जर दुसऱ्या पासून केलें जाल्यार ताका फायदो मेळटा, पूण हय कशी आहा, हय अशा भाशेन आहा, तुमी जेजू पासून केल्यार तर तुमकां फायदो मेळटलो. आमेन. पळय बाबा, तो देव आसा. आमी मनशा पासून केल्या तर आमकां कितें तरी मेळटा, जर आमी देवा पासून केल्या तर आमकां देव कितें दितलो. आमेन. पूण मनशे हें चिंतनात ना आमी देवा पासून कितें करूंक जाय. मनशे हें चिंततात आमी आमच्या पासून कितें करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आमी आमच्या पासून, तुमच्या पासून करूं नाका, देवा पासून करा. देवा पासून केल्यार तुमच्या पासून मेळटलें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय, देवाची उतरां जिवी आनी गुणवण आसा आनी ती दोनूय वाटांनी पाजायलेल्या तलवारी भाशेन आसा. प्रेज द लॉर्ड. दोनूय वाटांनी पाजायलेल्या तलवारी भाशेन. हालेलुया. दोनूय वाटांनी पाजायलेल्या तलवारी भाशेन. पळय, देवाची संपूर्ण दाय तुजे भितर आसा. प्रेज द लॉर्ड. जेजू येयलो, आपलें काम केलें आनी आयज तो देव म्हणून देवाच्या उजव्या हाताक बसला. प्रेज द लॉर्ड. तोच देव उजव्या हाताक बसला. पूण आतां तुजे भितर तें काम करूचो वेळ आसा. जसो तेणी आपल्या बापाक संतोषलो, तेणी आपल्या बापायक खोशी केल्या, तसो आतां तुजो टायम आसा. तुवें बापायक संतोषूंक, तुवें बापायक खुशाल करप. आमेन. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देवाचे उतर पळयात कितें सांगता ते. हर एक दिसा, हर एका दिसा, हर एका वेळा सोम्या पासून कितें केल्लेलें जाय. सोम्या पासून. Praise the Lord. सोम्या पासून कितें तरी केल्लेलें जाय. Hallelujah. सोम्या पासून कितें तरी केल्लेलें जाय. हालेलुया. सोम्या पासून कितें केल्लेलें. पळय, आज अशें जिवीत जियात जंय सोम्या जेजूक महिमा मेळोंक जाय. तुमी अशें काम करात जेका लागून सोम्या जेजूक संतोश जावचो. आनी तेच भागेर पावलो बरयता फिलोमेना. कितें म्हणटा, क्रिस्ता खातीर कितेंय जर तुमकां बरें करूंक जाता तें तुमी करात. क्रिस्तांव खातीर कितेंय जर बरें करूंक जाता तें तुमी करा. सोडूं नाका. तें करात. आनी आयज पासून देवाचो मॅसेज होच आसा. क्रिस्ता पासून दिसभरान तुमकां कितें करूंक जाता. आयज तुमच्या पासून करा, तुमच्या फॅमिली पासून करा, तुमच्या भुरग्यां पासून करा. सो 1% तुमच्या देवा पासून करा. कितें करूंक जाता तर करात. कितें करूंक जाता तें करात. मागीर पावून संपूर्ण काय देवा पासून करता. संपूर्ण काय वेळापर्यंत देवाचें सामर्थ्य देवचें आमच्या जिवितांत. सामर्थ्य देवता. कित्याक संपूर्ण कायेन तो करतालो. संपूर्ण. आयज तोच मॅसेज देव तुमकां म्हणटा. जसो पावलून केला, जसो पेद्रून केला, तशें तुमी जेजू पासून करा. जेजू पासून करा. आमचे जेजू देवा पासून करा. कित्याक तो येवचो आसा आनी ह्या टायमाक तो येवचो आसा. आमेन. ह्या टायमाक येवचो. ज्या वेळार येतलो त्या वेळार तो आमकां हय दवरूचो ना, आमकां वयर उबारो मारतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो तुमी तेच्या पासून करात आनी तो तुमचे पासून येतलो. आमेन. थँक्यू जीजस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या म्हज्या भुरग्यां पासून, दर एकल्या पासून तेच्या भितर देवाचो आत्मा, तेच्या भितर देवाचें सामर्थ्य वाचून, तेच्या भितर देवाची पदवी आसून, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस.